कला अकादमीन 47वें स्टेट आर्ट प्रदर्शन आयोजित केला। ह्या प्रदर्शनाचे उक्तावण कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी केले। कलाकारांचे कलेक वाव दिवपाक खास ह्या प्रदर्शनाचे आयोजन केलां अशें गोविंद गावडे हांणी उक्तावण केल्या उपरांत सांगलें। हे प्रदर्शन 21 ते 25 मार्च मेरेन सकाळचे 10 ते 7 मेरेन चालू आसतले। देखून ह्या प्रदर्शनाचो लाव सगळ्यांनी घेवचो अशें मंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें। आज मोठे संख्येन तुम्ही सगळे आयिल्ले आसात, पेरंट्सूय तांचे आयिल्ले आसात आनी प्रत्येक पेरंट्साक दिसता आपलो भुरगो मुखार वता ह्या कलेच्या क्षेत्रांत। कारण हे क्षेत्र अशें आसा की घडये तुजो जर जम जर बसलो जाल्यार म्हाका दिसता जगाच्या नकाशाचेर तुमी खंयूय पावपाक शकता। आज चित्र जी आसात किंवा तांचे जे शिल्प जे आसात ते विविध ठिकाणी आज जगाच्या कानाकोपऱ्यांत आज आमकां पळोवपाक मेळटा। आनी म्हणूनच ह्या निसर्गान दिल्लो भरपूर जो आशिर्वाद जो आसा, जे ज्ञान जे आसा, जी बुद्धी जी आसा, त्या बुद्धीक एक नवी एक साज चढपा खातीरूच कला अकादमी गेली कित्येक वर्सां अशे तरेचे प्रदर्शन आज घडोवन हाडटा। आणि अशाच एका प्रदर्शनाचे आज आमी उद्घाटन सोहळो केल्लो आसा। त्या सगळ्यांचे परत एकदा अभिनंदन आणि मनापासून तुमचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता। जय हिंद।